एनडीए सरकाराच्या काळात गोंयांत महामार्गाचो विस्तार जालो, रेल्वे स्टेशनांची उदरगत जाली, तशेंच नुस्तेमारी खातीर कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. जनधन मुद्रा आनी किसान क्रेडिट कार्डा वरवीं लाखांनी गोंयकारांक थेट फायदो जाला. तशेंच अमृत स्टेशन येवजणे अंतर्गत मडगांव, सावड्ड्या आनी वास्को रेल्वे स्टेशनांत संवसारीक दर्जाचो साधन सुविधा बेगीनूच सुरू जातल्यो, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या 12 वर्साच्या काळात 370 कलम रद्द करून अखंड भारताचे सपन पुराय केला. आतंकवाद मुक्त, नक्षल मुक्त भारत आणि रामाच्या देवळाचे सपन ह्यो 3 व्हड गजाली सध्या केल्यात, अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. एनडीए सरकारच्या काळात गोंयांत महामार्गाचो विस्तार जालो, रेल्वे स्टेशनाची उदरगत जाली, तशेंच नुस्तेमाऱ्या खातीर कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. जनधन मुद्रा आणि किसान क्रेडिट कार्डा वरवीं लाखांनी गोंयकारांक थेट फायदो जाला. जल जीवन मिशना खाला 2.63 लाख घरांक उदकाच्या नळाची जोडणी दिली. गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आशिल्ली अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था 302 कोटी रुपया खर्च करून बांदल्या. BA, MS आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर 50% सिटां आसून लेगीत खुबशे विद्यार्थी प्रवेशा खातीर अर्ज करिनात, अशी खंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायली. फाटल्या कांय वर्सांत मुळाव्या साधन सुविधाच्या मळार गोंयांत चडांत चड उदरगत जाल्या. मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळा खातीर 1.183 कोटी रुपया खर्च करून 7 किलोमीटर लांब 6 लेन रिंग रस्तो बांदला. हाका लागून विमानतळा वचपी येरादारी सोपी जाल्या. 299 kilometers of the national highway is then constructed in the state of Goa till now. ताज्या उपरांत 999 कोटी रुपया आमकां 12 किलोमिटरचो कनेक्टिविटी पोर्ट कनेक्टिविटी रोड हो आमी पयलीं मार्मागोवा पोर्ट टू द नॅशनल हायवे हो रोड आमी कनेक्टिविटी करपाक शकले. ताज्या उपरांत 6 लेन 7 किलोमिटर मोपा एअरलिंक रोड जो आसा पळय न्ही, एअरपोर्ट लिंक रोड हो आमी हो कंप्लीट 1183 crores रुपीज खर्च करून हो कंप्लीट करपाक शकले. रेल्वे मॉडर्नायझेशनच्या बाबतीत 24 किलोमिटरचो ट्रॅक विच इज एन अप्रॉक्सिमेटली ट्रॅक लेड फॉर द 164 किलोमिटर्स टोटल. म्हणजे हो जो इलेक्ट्रिफिकेशनचें काम हें गोंयांत कंप्लीट जालें, म्हणजे जाका आमी म्हणटा कार्बन इमिशन झिरो डावन करपा खातीर ही खूब म्हत्वाची आशिल्ली. 2 वंदे भारत रूट्स हे ऑपरेशनलायज जाले. मडगांव मुंबय आणि मडगांव मेंगलोर ह्यो 2 ट्रेन वंदे भारतच्या अंतर्गत गोंयांकूय मेळ्ळो, गोंयकारांकूय तेजो खूब मोठा फायदो जालो. अमृत स्टेशनच्या अंतर्गत मडगांव, सावर्ड्या आणि वास्को रेल्वे स्टेशन ही जी आसा इन फ्युचर वर्ल्ड क्लास डेव्हलपमेंट ताची थोड्या दिसाच्या भितर सुरूय जावपाची आसा. आमी एअर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंतर्गत ग्रीनफिल्ड मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो 2870 कोटी रुपयाक सोडून PPP बेसिसाचेर हो डेव्हलप करपाक शकले. आमी उडान स्किमीच्या अंतर्गत 3 रूट हे गोव्याक मेळ्ळे आनी हाजोय फायदो आमकां डे टू डे हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. हांव जर सांगपाक गेलो जाल्यार टुरिजम, एड्युकेशन आनी पब्लीक युटिलिटी हाज्या बाबतींत जर उलयतलो आसत जाल्यार 197 crores of rupees सँक्शन अंडर द स्वदेश स्कीम. हातूंतल्यान फोर्ट आग्वाद आसतलो, दोनापावल जेटी आसतली, ह्यो स्वदेश दर्शन स्किमीच्या अंतर्गत मयम लेक आसत ही आमी डेव्हलप करपाक शकले. ताज्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट आसा ते आत्तां हांव सांगत बसना. एड्युकेशन आनी स्कील डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत आमी NIT फूल फ्लेज आज डेव्हलप जाली. 40% ऑफ द सीट्स हेतूंतल्यान रिजर्व सीट आसा. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा विच इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवन्स. येदे व्हडले 302 कोटी रुपया खर्च करून हें इन्स्टिट्यूशन गोंयांत डेव्हलप जालें. 50% सीट फॉर द बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन एंड सर्जरी आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट हे आमच्या गोंयकारां खातीर रिजर्व आसा. अजुनूय बरेच जाण थंयसर एप्लाय करपाक वतना वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज हांव परत म्हणटलो ही आमकां गोंयांत आज अवेलेबल करून दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.